इश्टानो नमस्कार. आमी गोंयकार संस्कृतायेन, परंपरेन आनी लोकवेदान खऱ्यांनीच खूब गिरेस्त. हातूंत धालो गितां, शिगम्या गितां आनी फुगडी गितां हांची असंख्य प्रमाणान भर पडल्या. तर इश्टानो, आमी धालो म्हळ्यार कितें हें मातशें जाणून घेवया. धालो म्हळ्यार गोंयच्या लोकवेदाचें एक मुखेल अंग. हातूंत गोंयची लोकजीण दिश्टी पडटा. गोंयच्या लोकनाचांतलो एक म्हत्वाचो नाच म्हळ्यार धालो. तर धालो हो नृत्योत्सव मुखेलपणान चडांत चड समाजा मदली बायलो खेळटना पळोवंक मेळटा. गोंयांत तर किरिस्तांव समाजा मदली बायलो धालो उत्सव मनयतात, जो सादारणपणान ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर ह्या म्हयन्यांत मनयतात. गोंय वांगडा महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्यावूय वाठारांत धालो प्रकार खेळटना पळोवपाक मेळटा. धालो पौष म्हयन्यांत खेळटात. पुनव धरून कृष्ण पक्षांतले षष्टी मेरेन हो नाच चलता. शीतळ थंड वातावरण आनी चान्न्याचो सांगात बायलांच्या उमेदीक एक वेगळोच रंग दिता. धालो खेळपाची तशी खाशेली एक सुवात आसता आनी ह्या सुवातेक मांड अशें म्हणटात इश्टानो. तर कांय कडेन तुळशी वृंदावना मुखार आंगणान जावं देवळाच्या प्राकारांत वा कांय वाठारांनी शेणान सारयल्ल्या खळाचेर बायलो धालो खेळटात. पयलींच्या तेंपाचेर तर बायलांक फावो तशी मेकळीकूच नाशिल्ली आनी तांकां आपणाक जाय तशें वागपाक, केन्ना खंय येवपाक वचपाक आपणाली उमेद परगटावपाक सोंपेपणान मेळनाशिल्लें. आनी देखून धालो सारकिल्लो लोकनाच तांच्या जिणेंत खूब म्हत्वाचो थारलो. मांडाची सासाय जागोवप, वाड्याचें नांव तिगोवन दवरप, वाऱ्या सुत्राक थंडावप, एकचारान खोस मनोवप, तेच परीन आदी बायलांक दिसभर शेतान भाटान काम करून पुरो जातालें. तांच्या मनाक थाकाय दिवपाक तशेंच तांच्या दिसपट्टे राटावळींतल्यान थोडो वेळ स्वता खातीर तांकां मेळचो म्हणून घडये धालो सारकिल्लो नाच निर्माण जाला आसुंये. पयलींच्या तेंपार बायलां खातीर मनोरंजनाचें आनी दुसरें साधन नाशिल्लें. तेन्ना धालांतल्यान तांची मनरिजवण जावंक लागली. धालो हो नाच गोंयचें वेगळेपण, संस्कृती, दायज तिगोवपाचें आनी आमकां आमचे मातये कळ्ळे नातें जोडून दवरपाचें काम करता. धालो खेळपाक वाड्यांतल्यो 84 बायलो आंकवार चेडवां एकठांय जातात. दादल्यांक मात मांडाचेर प्रवेश ना. गांवगिऱ्या वाठारांत जावपी धालांक तर बायलांक कपड्याचें सुद्दां बंधन ना. घरांतल्या आसा त्या कपड्यांचेर तांच्यांनी धालो खेळपाक येता. तर कांय कडेन बायलो सुंदर कपडे न्हेसून श्रिंगारून मांडार जमतात. धालांची सुरवात करपाचो अधिकार वाड्या वयल्या परंपरेन चलत आयिल्ल्या घराब्याकूच आसता. कांय कडेन गांवचो पुर्वज विधीक सुरवात करता. सगळ्यांत पयलीं पाटाचेर दिवली दवरून पेटयतात. कुशीक नाल्ल, तांदळाची तळी दवरतात. तशेंच हेर कांय सामग्री थंय आसता, जसो पानाचो विडो, तीळ, गंध, काजळ, गोड, केळी आनी फोव. सगळ्यांच्या वतीन देवाक गाराणें घालतात. ह्या वेळार तो मांडाच्या पुरसाक, वनदेवतेक आनी खोटये मोटयेक मातयेक होरायता. गांवच्या लोकांचें बरें जावचें अशेंच तो मागता. जमिल्ल्यो बायलो हय सायबा म्हणत आनी जमिल्ल्या सगळ्यांक हळद कुकूम लावन आपली खोस परगटायतात. उपरांत धालो खेळपाक सुरवात जाता. बायलो एकामेकाक सामकार तोंड करून 2 ओळी करून उब्यो रावतात. ह्या रांकांक फाती अशें म्हणटात. फातयेक उब्यो राविल्ल्यो बायलो एकामेकाच्या कमरा भोंवतणी हात घालतात. उपरांत गीत सुरू जाता. एक रांक धालाच्या पदांचे एक चरण म्हणीत मुखार पावल मारून कमर बागयता आनी तशेंच चरण पुराय करीत आपल्या जाग्याचेर येवन रावता. जाल्यार दुसरी रांक मागीर पदांचो दुसरो चरण म्हणीत तेच तरेन मुखार येवन बागवून फाटीं वतात आनी धालाची सुरवात श्री धालो गे ह्या उतरांनी जाता. मांडार दाल्ल्याचो आस्पाव नासल्या कारणान थंय वाद्यांचो संबंद येना. देखून ताळ्यांच्या थेक्याचेर बायलो धालो खेळटात. धालो खेळून जालो म्हणटकर धालांची निमणी रात चड म्हत्वाची आसता. आयच्यान धालो सोंपलो गे ह्या उतरांनी ती रात सोंपता. ताचे उपरांत चारू वा खिचडी जावं कांय कडेन सुके फोव शिंपडटात. मांडार जमिल्ल्यांक नाल्लाची शिन्नी
आनी गोड वा कांय जाणां खिचडी वा फोव खावपाक म्हणून दितात आनी हो सुंदर सोबीत असो धालो सोंपता.